नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पार्किंगेच्या रागांतल्यान विवेक शिरोडकार आनी ताचे गुरवार बायलेर बस्तोड्या जंक्शनाचेर हल्ल्यांत दोगांय गंभीर. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकान घेतली दखल. दुबावितांचो सोद वावर सुरू. नवे शिक्षणीक वर्साक फाल्यांच्यान सुरवात. पुस्तकां, बॅगां, सत्र्यो आनी रेनकोट घेवपाक पालक विद्यार्थ्यांनी बाजारांनी केली गर्दी. नवे शिक्षणीक वर्साक फाल्यांच्यान सुरवात. कांय शाळांची दुरुस्ती अजूनय जाल्ली ना पुराय. दुरुस्ती सुरू आशिल्ल्या शाळेंत विद्यार्थ्यांक धाडप तरी कशें? पालकांक पडला प्रश्न. खासा रिपोर्ट. दवल्ले दिसा उजवाडा फरायली बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी. एकाच सप्तकांत दुसरी घडणूक. पुलीस दुबाविताच्या मागार. कॅब एग्रिगेटराक विरोध करपी टॅक्सीकारांनी घेतली आमदार मायकलाची भेट. अस्तित्व तिगून उरपाक जाय जाल्यार मेळोवन दी न्याय. टॅक्सीकारांची शिटकावणी. मायकलूय तापलो. गोंयांत परतून कोरोनान काडली तकली वयर. 8 सक्रिय दुयेंती. जीएमसीन ना एकूय दुयेंती, सांगता दोतोर राजेश पाटील. आता खबरो विस्तारांत. नवे शिक्षणीक वर्साक फाल्यांच्यान सुरवात जाता, पूण कांय शाळांची दुरुस्ती अजूनय जाल्ली ना. ताका लागून दुरुस्ती काम सुरू आशिल्ले शाळेंत विद्यार्थ्यांक धाडप तरी कशें असो प्रश्न पालकांक पडला. पळयात पुराय बातमी. ही पळयात मांद्रेच्या आगरवाड्यावेली शाळा. दुरुस्ती काम अजूनय सुरूच आसा. दुरुस्ती खातीर काडून दवरिल्ले शाळेचे पाखे अजूनय घाल्ले ना. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार शाळा 4 जुना सावन सुरू जातात, पूण शाळेचे दुरुस्तीचे काम अर्दकुटे आसा. शौचालय आनी हेर वर्गांतली कामाय अर्दवट पडल्यात. अशा परिस्थितीत भुरग्यांक शाळेत धाडप तरी कोणाच्या भरवशाचेर असो प्रश्न पालकांनी उपरासला. तुमकां खबर आसतली की जी आगरवाडा हायस्कूल म्हणजे त्यांचे इमारतीचे काम चालू असले आणि फाल्यां 4 तारीख फाल्याच्यान स्कुला चालू जाता. तरी अजून जे स्कुलाचे जे काम आसा ते पेंडींग आसा आणि म्हाका दिसता ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचो सारको दुर्लक्ष आसा. कित्याक ताका खबर आसलें की 4 तारखेक ही स्कुलां जातात आणि पावसान मदें घालून घेतला हो एक इन्सिडंट दुसरो. पूण तेणी एक पयलींच स्टार्ट करपाक जाय आसलें आणि 4 तारखेक अजून तेचे पयशात जाल्यार जे लायटींग आसा, जे वायरी आसा ते लोंबतात. फाल्यां सकाळी जे वायरी आहा ते तेतून करंट जर पास जाय आणि त्या करंटासून जर खंयच्या भुरग्याक जर शॉक येयलो जाल्यार होचो इन्सिडंट कितें जातलो तो ताका खबर आसतली. पूण हेका लागून हांव मातसो गव्हर्मेंटाक जागृत करता की ह्या पेडण्याच्या एरियान सुद्दां मातशें तेचेर नजर दवरपाची आणि जे भिंती आसा ते फिनिशींग सुद्दां ना त्या भिंती. सो मातशें तेचेर विचार करचो गव्हर्मेंटान आणि फाल्यां जे स्कूल जातले तर ताका लागून मातसो तेचेर विचार करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. दवल्ले दिसा उजवाडाक पाव घेवपाक आयिल्ले कडेन एका अनवळख्यान एका बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी फारायल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण त्या चोरान सरपळी फारायले उपरांत थंयच्यान पळ काडलो. हे विशीं त्या बायलेच्या घरच्यांनी मायणा कुट्टरी पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या. एकाच सप्तकांत घडिल्ली ही सेगीत दुसरी घडणूक. राज्यात दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. फाटल्या कांय दिसांनी दवरले कोणे तरी एका बायलेच्या गळ्यांतली सरपळी फारायल्ल्याची घडणूक ताजी आसतनाच मंगळारा दिसा उजवाडे पाव घेवपाक आयिल्ले कडेन आनी एका बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी काडून घेवन चोरान थंयच्यान पळ काडलो. हे विशीं तिच्या घरच्यांनी मायणा कुट्टरी पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या. एकाच सप्तकांत सेगीत 2 चोरयेच्यो घडणुको घडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. सारको एक्सिडेंट मरे तो 7:30 सुमार जालो. सारको 7 बायल पाव घेवन येता मरे तेसून रोनी दिवसून पाव घेवन येताली आनी ती फॉर्माशाकूय जाणटी पयली ती फॉर्माशी सकयल देंवताली. देंवता आसतना तेका हें केली ती सोरपय मरे तेणी कितें लायले आनी काटासून कातून वयली. गाडी घेवन येयल्ले मोटरसायकल दोग जाण एकलो आसलो तो आणि सरपळी घेवन तो सरपळी घेवन गेलो.
मागीर बायलेन बोर्ड बी मारलो बोर्ड मारली तेणी रोनी ते भायर लेट पावले ते लोक थिंगासर तेदो सकाळ म्हणून कोण उठनाय न्हू लेट उठताय न्हू. आयज सकाळीं दवर्ले हांगा मिंगेलीन कुलासो ही बायल पाव व्हरपाक आयिल्ली सकाळीं 7 सुमार दुकानाचेर आनी ती जेन्ना परती वताली तेन्ना एक मनीस बायकाचेर आयलो आनी तिची गळ्याक जी चेन आशिल्ली ती चेन ओडून तो घेवन गेलो आनी तिणें मागीर बोवाळ मारलो पूण ते लोक जे भायर सरता ते एकठांय जाता म्हळ्यार लेट जालो तो भुरगो स्पिडीन गेलो. ही घडणूक आयज सकाळीं घडल्या आनी अशीच आनी एक घडणूक म्हणजे 25 तारखेक आयताराक सकाळ फुडें अशीच एक बायल मिसाक वताली सकाळ फुडें 6 वरांचेर सुमार तेन्ना हांगाच आशिल्ले मशिदी कडेन तिजी चेन मारली. तेन्ना तपास जेन्ना चालू जालो तेन्ना CCTV भितर तो दिसून आयलो की हो एकूच भुरगो आशिल्लो तो जो 25 तारखेक चेन मारिल्ली तो एकटोच भुरगो आशिल्लो. ताणें ब्लू बायक घेवन आशिल्लो आनी ब्लू जॅकेट रेनकोट घाल्लो हे एक CCTVचेर दिसून आयलें आनी ताणें तिजी चेन मारून गेल्ली आसा. सद्याक हांगा चेन मारपाच्यो घडणुकांक वाड जाल्ली आसा. हांगचे जे लोक कोणाची चेन मारल्या ताची भुरग्यां सद्या मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ली आसात आनी कंप्लेन दिवपाक लागून हाजी पयलींची कंप्लेन दिल्ली आसा तांणी बी. आनीक तपासाक अजून गती आयली ना. आतां लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो आसा की अशें चेन मारपाच्या घडणुकांक वाड जाता आनी ते सांपडनात ताका लागून. आनी दोनूय प्रकरणां भितर एक साम्य आसा तें म्हणजे एकटोच भुरगो हे चेन मारपाच्या हातूंत इनवॉल्व आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणकार. कॅब एग्रिगेटराक विरोध करपी थळाव्या टॅक्सीकारांनी आमदार मायकल लोबोची भेट घेतली. अस्तित्व तिगून उरपाक जाय जाल्यार न्याय मेळोवन दिवपाचो टॅक्सीकारांनी आमदार लोबोक इशारो दिलो. ह्या प्रश्नावेल्यान आमदार मायकलूय टॅक्सीकारांचेर बरोच तापलो. सरकारा कडेन चर्चा करून प्रश्न सोडयतलो म्हूण टॅक्सीकारांक उतर दिलें. दोन 2018 जेन्ना स्पीड गव्हर्नरचो इश्यू येयलो आनी तेज्या मागीर गोवा मार्चाचो इश्यू येयलो तेन्ना पर्यंत गेली 7 वर्सां जालीं आमी आमदाराच्या दारार येता. आमी आमदाराचें आश्वासन आयकता, घरा वयता. सोल्युशन हे आज पर्यंत जालें ना. सो आयज तेका फायनल विचारूंक येयल्लें बाबा सोल्युशन जातलें काय ना ती. सो तुमी आयकला मिडिया मार्फत सांगला आमदारान की सोल्युशन करतलो म्हणून. ती गायडलायन्स आनी गॅझेट आहा पळय ती स्क्रॅप करतलो आनी आमचो धंदो गोंयकारांच्या खातीर तोडतलो म्हणून सांगला. पूण तशें आहा ट्रान्सपरन्सी जाय आमकां गटा ट्रान्सपरन्सी दवरया बट एप इज नॉट अ ट्रान्सपरन्सी आनी एग्रिगेटर इज नॉट अ सोल्युशन. तें सांगपाक आमी आमदारा कडेन येयल्लो. आतां आमदार करतलो काय ना तें आमदाराक खबर आहा. सो आमदाराक जर आपलें अस्तित्व धरूंक जाय जाल्यार आमदार करतलो. आमदाराक जर आपलें अस्तित्व धरपा जाय जाल्यार आमकां सोंपयतलो आनी आमी सोंपतना तोय सोंपतलो. इतकें सांगपाक येयल्लें. 7 वर्सां जालीं येता पळय आमदार असो वाटार 7 वर्सां जालीं आमी येता पांया कडेन येवन आश्वासनांच घेवन वयता. सोल्युशन आज पासून जाल्लें ना. सोल्युशन येतलें म्हणून आमकां दिसता आमी मागया सोल्युशन येतलें म्हणून. तुम्ही ऑब्जेक्शन घालता काय दिताले आमदाराक तेजेर कितें सांगता? आमदारान सांगला न्हू तुमी कवर केला. आमदारान दिलायला लोगो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कलांगूट आमदारान सांगला की आपल्या लेटर हेडाचेर गोवा ट्रान्सपोर्ट कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्साक स्क्रॅप करपाची म्हणून ऑब्जेक्शन घालता म्हणून सांगला. स्क्रॅप करपाची म्हणून त्या कित्याक म्हणा ती गायडलायन्स येयल्या न्हू. आमकां कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स नाका. आमकां कोण आमच्या धंद्यान एजंट नाका, कमिशन प्लॅटफॉर्म नाका. हे जे येयल्या न्हू गायडलायन्स हे गायडलायन्सी प्रमाणे आमी सगळे सोंपतले. with the taxi stakeholder. Stakeholder means owner of the taxi. It will be series of meetings if CM agrees. And I have told them those were the days when we were telling the rates in the mouth. कोणानूच सांगताले डिजिटल नासले. आता everybody is talking about digital India. So everybody should have a rate. Supposing you come from a company, any company who is working in the news and you are flying a taxi has to give you a bill, then only your company will pay you the refund. So there has to be transparency. रेट तोडान सांगूंक जावचें ना. आमी तेच इंडस्ट्रीचे लोक ट्युरिजम इंडस्ट्रीन आमी रिलेटेड आहा. आमी जाणा ट्युरिस्ट कितें उलोवन वयता पयलें. दिस इज नॉट ओनली वन सेक्टर, लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स आर देयर वीच हॅज टू बी पुट इन प्लेस. ट्युरिजम जर तर गोंयांत झोगपाचें आहा फुडें आनी बरें ट्युरिजम येवपाक जाय गोंयांत जाल्यार आमकां हे सगळे सेक्टरांनी जे कितें लूज एंड्स आहा ते आमकां टायट करचे पडटा. लूज एंड म्हणजे हांव उलयता पळय एक ट्रान्सपरन्सी ऑफ रेट,
दुसरे जे इलिगल ॲक्टिव्हिटीज चलता बिचाचे वाटेन, वेदर इट इज इलिगल टाउट्स ऑर सो कॉल्ड गायड्स जे कस्टमराक मिसगायड करता आनी खंय व्हरता आनी कितें हे दितलो म्हणटा ते दितलो पयशे घालता, हे सगळे वस्तू सिरियसली बंद जावपाची गरज आसा, नाजाल्यार वी वील सी व्हेरी बॅड डेज इन द फ्युचर. देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी परतून कोविडाच्यो केशी मेळपाक लागल्यात. भलायकी मंत्रालयाच्या पोर्टला प्रमाण गोंयांत खंय 8 सक्रिय कोविडाचे दुयेंती आसात. मात जीएमसीन कोरोनाचो खंय एकूच दुयेंती आशिल्लो ताका डिस्चार्ज दिल्ल्याचे दोतोर राजेश पाटीलान सांगले. तशेंच आतां परतून जीएमसीन एकूय कोरोनाचो दुयेंती दाखल जावंक नाशिल्ल्याचे तांणी सांगले. देशात सध्या परतून कोरोनान तकली वयर काडल्या. वेगवेगळ्या राज्यांनी परतून कोविडाच्यो केशी मेळपाक लागल्यात. भलायकी मंत्रालयाच्या पोर्टला प्रमाण गोंयांत खंय 8 सक्रिय कोविडाची दुयेंती आसात. मात जीएमसीत कोरोनाचो खंय एकूच दुयेंती आशिल्लो ताका आतां डिस्चार्ज दिल्ल्याचे दोतोर राजेश पाटीलान सांगले. ऍक्च्युअली आमचे कडेन म्हज्या वॉर्डान आय एम लुकिंग आफ्टर कोविड वॉर्ड. सध्या वॉर्डांत एक सुद्धा पेशंट ना. ओके बट आय थिंक द पोर्टल इज शोइंग सम नंबर दॅट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम हेल्थ सर्विसेस. ओके सो स्पेशली पोंडा. But as far as the ward and all is concerned, we are ready waiting for patients. कोण येना सध्या. आमचे एक पेशंट आशिल्लो तो आमी ऍडमिट करून डिस्चार्ज केलो. ओके सध्या आमचे कडेन एकय पेशंट ना. ओके बरें. मजगती हे विशीं जेन्ना भलायकी संचालनालयाची संचालक दोतोर रूपा नाईक हांकां विचारल्यार तिणें सांगले की गोंयांत कोरोनाच्यो केशी आसतल्योच पूण लोकांनी भिवपाची गरज ना. कोरोनाचे आसतलेच न्हय, इट एपिडेमिक चलता पण अशें कन्सर्न ना, सिरियस कन्सर्न ना, अशें आमकां व्हडल्यो केसीस तश्यो ना. ते म्हाका खबर ना ते आयली ते उत्कर्शा बी फोन करून पण ते इट्स नॉट कन्सर्न. तश्यो त्यो केसीस आसतल्योच न्हय, त्यो आसतात केसीस तश्यो येतल्योच त्यो ऑफ एंड ऑन. पण कितें एक्झॅक्ट पोझिशन कितें आतां आसात ना कितें एक्झॅक्टली कितें पळय जगभर केसीस आसा जाल्यार गोंया आसपाकूच जायना. पण गोंयान मेळ्ळें कितें रजिस्टर्ड बी कशें कशें कळटा कितें म्हणटा कितें कोणी रिपोर्ट बी केला म्हणून? ना कांयच कोणें हें करना, कांयच असो कन्सर्न ना. ओके. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात बुधवारच्यान शाळा सुरू जातल्यो. हेच फाटभुंयेर मंगळारा भुरग्यांनी पुस्तकां, बॅगां, सोत्र्यो, चपलां, रेनकोट आनी तांकां लागपी हेर सामान घेवपाक मार्केटांनी गर्दी केल्ली. मात पयलीं सारकी आतां शाळेचें सामान खरेदी करपाक चड गर्दी जायनाशिल्ल्याचें कांय विक्रेत्यांनी सांगले. तशेंच अंदू वर्सा सगळें म्हारग जाल्ल्याचें पालक सांगतात. भुरग्यांची इस्कॉलां आसा एक बरें आसा पूण तशें कित्याक ना. आतां आमी कॅरल हे ते विकता पूण तितले पर्संटेज तितली ना. विकता आसतना भरपूर पयशे दिवचे पडटा आनी मागीर आमी लॉस करून विकचे पडटा. कित्याक न्हू अशें जाता जायना अशें ना पूण जाता आनी गेले वर्सा म्हणजे नवा धंदो ना. कशी किती रेट आसा वाण्यांची बी? सध्या 320, 325, 350. भुरग्यांची बीन कशी कितें? हां लास्ट बाकीच्या भक्ती हाडिना बरी पॅरागनची हाडिना. ओके चपलांक हे ना गिरायक आसा पूण लिमिटेड आहा. दोन आतां एक गर्दी पडटाली चोरीची वयताली ते आतां काय करतले. बाबू कितें घेतले रे? सँडल आनी कितें? बॅग घेतला. ओके आनी जाली शॉपिंग करून? कितें कितें उरला घेवपाचें? बूक उरला, पॅन्ट उरला आनी ओके. आनी तुका सँडल जाय तसले बी घेतले? मॅडम फाल्यांची तयारी करपाक येयल्या तुमी आयज. कितें सांगतली भुरग्यांचे स्कुलाचे बॅग, सँडल कितें कितें घेवपाक आयल्या? शॉपिंग करपाक येयल्या. स्कूल बुक्स, इवन युनिफॉर्म, बॅग्स, शूज. सो फाल्यां आयज पावसूय पडटा
सो फाल्यां आज लास्ट डे म्हणून आमी आयजूच पणजे मार्केटान शॉपिंग करपाक. शॉपिंग करपा आता केली सध्या शॉपिंग? हाफ केली, हाफ म्हणल्या. कशी किती रेट बीन आसा गेल्या वर्साकून ह्या वर्सा? चड आसा. ओके ओके. गेल्या वर्सा बॅग कशे घेतलेले? 400 450 घेतलेले. पूण आतां इवन सँडल पसून चड रेट हाय लायला. तरी पूण भुरग्यांक घेवचेच पडटा. घेवपाकूच जाय. बस्तोड्या जंक्शनाचेर सोमारा राती कडेन एका जोडप्याचेर 10 ते 12 जाणांच्या गटान हल्लो करपाची घडणूक घडली. पार्किंगेच्या मुद्द्यावेल्यान तांचे मदीं आदले दीस बाजाबाची चल्ली खंय. ह्याच रागांतल्यान तांचेर हल्लो जाल्ल्याचे विवेक शिरोडकर सांगता. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार विवेकाची बायल गुरवार आशिल्ली, तिचेर ताणें हल्लो केलो. हातूंत दोगांकूय बरोच मार लागला. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकान ह्या प्रकरणाची दखल घेवन दुबावितांक सोदपा खातीर पुलीस पंगड नेमला. पळयात पुराय बातमी. विवेक शिरोडकर आणि ताची गुरुवार बायल बस्तोड्या जंक्शनाचेर तांच्या फूड ट्रकान आशिल्ली. याच वेळार 10-12 जाण थंय आयले आनी तांणी विवेकाक गाडयेंतल्यान भायर काडून मारपाक सुरवात केली. आपल्या घोवाक बडयतात ते पळोवन ताची गुरुवार बायल श्रुती शिरोडकार मदीं पडली. जाल्यार तिचेरूय तांणी हल्लो केलो. हातूंत दोगांकूय बरोच मार लागला. हे घडणुके उपरांत तांणी आपल्या घरच्यांक कळीत केले. ताचे घरचे तांकां दोगांकूय घेवन म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत गेले. तशेंच हे प्रकरण घेवन तांणी म्हापशे पुलीस स्टेशन गाठलें. पुलिसांक तांणी सगळी काणी सांगली. आपल्याचेर कोणे हल्लो केलो तातूंतल्या दोगांची नांवां विवेक आनी ताचे बायलेन पुलिशेक सांगिल्ली. सुरवातीक म्हापशे पुलिशेन कारवाय करपाक वयर सकयल केलें, पूण उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकान ह्या प्रकरणाची नोंद घेवन कारवाय करपाक सांगली. ते प्रमाण विवेक शिरोडकर आनी ताची गुरुवार बायलेक मारबडे केल्ल्यांची वळख पटल्या. दुबावितांक धरपा खातीर म्हापशे पुलिशेन पुलीस पंगड नेमिल्ल्याचें आयकुपाक येता. अचानक मारप जालें. हेचे पयलीं तुमची दुश्मनी बीन कितें वळ? काय ना, फकत इतलेंच की हांव थंय रावलो म्हणून फाटल्यान मदीं रावला आमी फुड्यान चाललो. म्हणटा तो येयलो फुडल्यान दादाई दाखोवंक लागलो. कितले जाण मारपी आसले? 8-10 जाण आसले. आनी खंयचे ते? मयड्याचेच म्हणटात ते आतां. ओके. म्हणजे तुका आनी तुज्या बायलेक मारले? म्हाजी बायल म्हाका फुडें गेली. तिचे केस ओडले, तिचे ते दोळ्याचेर मारले एकल्यान कोणी तरी. एकल्यान आखाडो मोडलो. हय सांगता ती बायल प्रेग्नंट आसा, माफ कर म्हाका. तेंचो पांय पडलो. पांय ना घसरून पांय पडलो. तरी पूण आयकना. फुडें घालतात ती घालतात. मागीर हांगा फुडें घालता, हांगा दुखता आनी फाटी दुखता आनी हे सुजा आयला. मागीर मारले उपरांत मागीर तूं पुलीस स्टेशनार येयलो? पयलीं हांव घरा गेलो. ओके. हांवें म्हाज्या भावाची फोन मारलो. तो म्हाका कंप्लेन कर म्हणून. कित्याक मागीर फुडें बेश्टे लोक नाका म्हणून हांव तें आयकून हांगासर येयलो पुलीस कंप्लेन दिवपाक. आतां बायलेचें कंडिशन कशें आहा? ती आसा ती रडटा. ती म्हाजो चेडो सकाळी बाजाराक गेलो मरे. तो घरा कडेन बाजारासून येताना वाटेक गाडी उबी केली सायटीक. गाडी येता तितल्यान हे फाटल्यान आसलो. फाटल्यान येवन कित्याक उबी केला काड म्हण. हेणी सांगलें सायटीच्यान वच म्हणून. तितक्यान दादागेर गेली. तुका कितें तें आपूण दाखयता. तुका मागीर फुडें सादी कितें दाखयता म्हणून दादागेर गेले. आनी हो सांजचो गाडी लायता ते 5 मागीर 7 सुमार येयले ते 10-15 जाण. आनी एका गाडयेनसून भायर हाडलो ओडून. आनी थंय लिव्हरां आसली, बेड काडले ते आनी एका बरोच मारलो. डिपार्टमेंट काम करता आनी एकलो कोण एडवोकेट आहा. विक्टिमान आयडेंटिफाय केला तुमकां? मयडीचे आता 3 जाण आहा ते मयडेचे मेन आसा. कोण ते मयडेचे तोंडाक कोण दनपारा जाल्ले तो मयडेचो. पुलीस आनी तो एडवोकेट आहा पळय ते आल्दोनचेच. पुलीस पयलीं वळा आनी एडवोकेट विक्टिमान 3 जाणांक केला. आमकां 3 जाणांचे फोटो मेळ्ळे. 3 जाण तेणें सांगला. साडे तो बाबलो भेज आहा ताका सांगला अमके. तो सांगताना आमकां फुटेज पळोवंक जाय. त्याच्या उपरांत आमी हे करता. विक्टम सांगता हे मनीस जाल्यार फुटेज आनी खंयची. आता ह्या प्रकरणात पुलीस कित्याक कारवाय करिनात ते कळपाक मार्ग ना. दुसरे वटेन हे प्रकरण मिटोवया म्हणून राजकीय फुडाऱ्यांच्या मनशांचे फोन आयिल्ल्याचे विवेकाचे घरची सांगतात, पूण तांकां हे प्रकरण मिटोवपाचें ना. मनीस पण गावल्ले प्रेग्नंट बायलेक मारता. ते सांगता आपूण प्रेग्नंट आहा म्हणून.
मनीसपण खंय उरले ह्याच पॉलिटिशियनाचे उरले पॉलिटिक्स सगळ्या सायडीक कांयच नाका मनीसपण खंय उरले ह्युमॅनिटी हा काय ना ह्युमन रायट्स म्हणून कितें तरी हा न्हू आमच्या देशान खूब इफेक्ट करता आमच्या देशाक खंय ह्युमन रायट्स आणि आता पुलीस तर हे करना जाल्यार आमी डायरेक्ट ह्युमन रायट्सान आमी डायरेक्ट हे करतले कंप्लेंट करतले आणि सगळ्यांची नांव घालून घेतले कोणी आमकां फोन केल्ले पळय कॉम्प्रोमायजाक कितक्यांची नांव घालतले. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. वाडटे रस्ते अपघातावेल्यान काँग्रेसीन MVR कंपनीचेर फोग काडलो. गोंयांत हे कंपनीचें काम सुरू आसतना जायत्या जाणांचो रस्ते अपघातान जीव गेला. अशें आसतनाय सरकार ओगी आसा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. वास्को नाफ्त्याची लायन फोडली, मुख्य उदका पायपलायनूय फोडली. अशें आसूनय सरकार MVRाचेर कित्याक कारवाय करिना म्हूण अमित पाटकार विचारता. पेडणे ते दाबोळे धरून फोंड्या मेरेन MVR कंपनीच्या कामात सुरू आशिल्ले सुवातेर मनशांचे जीव गेल्यात. ताका लागून ह्या कंपन्यांच्या संचालकांचेर कारवाय करची म्हूण अमितान मागला. 30 जानेवारी वो ताणें म्हणलो सरकाराचो जावय M वेंकटराव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड म्हणून जी कंपनी आसा ताणें 30 जानेवारी मेजर पायपलायन लायन बस्ट केली. गोंयकारांचे नशीब आणि दाबोले आणि त्या वाठारांत लावपाचे लोकांचे नशीब बरें की त्या दीस त्या लायनीन फ्युएल नाशिल्लें म्हणून. जाल्यार एक व्हडलो डिझास्टर थंय जावपाचो. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की 17 एप्रिलाक दाबोले जंक्शनाचेर MES जंक्शनाचेर ताणें मेजर लायन उदकाची जी आसा पळय ती पंक्चर केली. 2 दीस ताणें उदकाची लायन थंय पंक्चर केली. ताचेर कांयच एक्शन जायना. आमचे तिनूय मतदारसंघाचे आमचे फुडारी आमचे ब्लॉक अध्यक्ष हांणी वचून थंय कंप्लेंट दिल्ली, आवाज उठयल्लो, कांयच एक्शन जायना. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की 4 मार्चाक जे विशाल मेगामार्ट आसा ताज्या मुखार एक गोंयकार जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करतालो स्वप्नील चिंदारकर हाजो जीव गेलो. कित्याक लागून गेलो? कित्याक तर त्या कॉन्ट्रॅक्टर M वेंकटराव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड हाज्या नेग्लिजन्साक लागून बॅरिकेडिंग ताचेर पडलें आनी ताजो जीव गेलो. ताबडतोब आमचे थंयचे सगळे हे फुडारी तांणी वचून 6 मार्चाक ही कंप्लेंट थंय फायल केल्ली स्थानीक पुलीस स्टेशनाचेर. सांगिल्लें की ह्या M वेंकटराव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेडाचेर सक्त कारवाई जावची, ताचेर सक्त जे सेक्शनां आसा ती लावची कित्याक गोंयकाराचो जीव गेला. हे केन्ना आता 4 मार्चाक. पूण हे सरकार पुलीस डिपार्टमेंट ह्या बीजेपीच्या जाव्याक वाचोवपाक म्हाका दिसता मुखार सरिल्ले. मोरगांव बंदर फ्लायओव्हराचेर 300 रुपया टोल वाडयल्ल्यान थळावे ट्रक धनी बेजार जाल्यात. दर ट्रिपीक 300 रुपया टोल दिलो जाल्यार आमकां लुकसाण जाता म्हूण कांय ट्रक धनी सांगतात. देखून संबंदीत प्रशासनान हो टोल रद्द करचो अशी मागणी थळाव्या ट्रक धन्यांनी केल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्यानूय हातूंत लक्ष घालून तोडगो काडचो म्हूण तांच्यांनी विनवणी केल्या. आयज 1.5 म्हयनो जालो टोल चालू जावन. हो जो टोल आसा तो आमचेर एक व्हडलो बर्डन जाल्लो आसा. कित्याक एवरी ट्रीप आमची गाडी एक्चुअली चलता जुवारी आणि कोळश्याक जेन्ना आमी ट्रान्सपोर्टराक विचारलें जाल्यार ट्रान्सपोर्टरान ते टोल कंपनीक उलोवन तेणे ते डिमांड आमचे फूल केला की टोल कंपनी विल पे. पूण अजूनय हे ट्रान्सपोर्टर आहा हेंच्यांनी आमकां हे म्हणटा कुछ ना कुछ होयेगा पूण कांयच जावपाचे चान्स ना. जाल्यार आमी कितें आमी डायरेक्ट कंपनी कडेन उलोवंक शकना. आमी गाडयोवाले आमकां जशें हे ऑर्डर दिता ट्रान्सपोर्टर आमी वचून माल व्हरून पावयता. जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगला की आमकां हे 300 खूब व्हडले पडटा जाल्यार हे ट्रान्सपोर्टरान बेर करपाचे और कंपनीन बेर करपाचे. जाल्यार ताका खातीर आमी हिंगा येयल्ले आनी आयज आमी ट्रान्सपोर्टरांक आपयलो. आमचे आतां एक कमीत कमी एक 70-80 हजार रुपया म्हाजे जाल्यार पॉकेटांतल्यान गेले. कित्याक 1.5 म्हयनो जालो आतां एक फर्स्ट शिपमेंट अजून काबार जावना. जाल्यार आनी हांकां टोलाक पयशे दिवपा आमचे कडेन पयशे ना. जाल्यार त्या हिशोबान आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगला आनी ट्रान्सपोर्टरान अजून कांय हें करूना करेगा म्हणटा कुछ ना कुछ. पूण जावपाचें कांय ना दिसना. जाल्यार आमी तांकां डिमांड केला की आमकां ब्लॅक एंड व्हायट कितें आहा तें तुमी सांगा आमी गाडी चालू करता. आनी हे जायना जाल्यार आमचे कडेन पयशे दिवपा जावपाना म्हणून आमी येयल्ले. कितके डिफरन्स आसा अमाउंट जाता? 300 रुपीज पर ट्रीप. आमी जर दिसाक 3 ट्रिपी मारता जाल्यार 900 रुपया जाले आनी 27,000 रुपया म्हयन्याक काडचे पडटा.
तितले व्हडले आमचे कडेन अमावंट रोल करपाक आमचे कडेन पयशे ना. कितें अपील हा बिकॉज हो ब्रिज बांदल्या उपरांत तुमकां कितें दिसलेलें? ब्रिज बांदतकीर आमकां दिसलेलें की जसो आमचो गडकरी साहेब जे येयल्ले तेंच्यान जे उलयल्ले त्या हिशोबान आमी बरे हॅप्पी आसले की बरो जालो आमकां वचपाक, की तो घाट सोडून हिंगाच्यान वयर चडपाक मातशें बरें जातलें आनी गाडी आमचे चडशे ब्रेकडावन जावपाना. आमी व्हेरी हॅप्पी आसले. पूण हे 300 रुपया लावन हेंच्यांनी आमकां ती हॅपीनेस सगळी काबार करून उडयली आनी आमी आतां रडपाक लागला. तर वचून भरून येवपाक 300 रुपया जर घेता जाल्यार हें एक व्हडलो बर्डन आहा आमचेर. ताका लागून आमी एक अपील घेवन येयल्ले मातसो. कोणाक अपील करूंक सोदता? कितें आमी फक्त ट्रान्सपोर्टराक अपील करूंक शकता. आमी तेजे वयर वचना. पूण आमी एक मेसेज सीएमाक दिवपाक सोदता की हो जो इश्यू आहा टोलाचो सीएमान मातसो भितर भर घेवपाचे आनी आमचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. मंत्र्यांचेर कारवाय जातली काय ना हाचे आमकां मात सुद्दां पडून गेल्लें ना. ह्या मुद्द्याचेर प्रदेशाध्यक्षाक विचारल्यार तो केंद्रीय नेत्यांचेर आनी केंद्रीय फुडाऱ्याक विचारल्यार तो हांचेर दुखलता. हें चल्लां कितें गोवा फॉर्वडाचो मुखेली विजय सरदेसाय विचारता. तुमी कारवाय करात नाजाल्यार करूं नाकात. गोंयच्या प्रश्नांचेर पयलीं लक्ष दियात अशें विजयाचें म्हणणें. मडगांव कोसळटा ही वस्तुस्थिती आसा तेन्ना सरकारान ह्या मुद्द्याचेर लक्ष दिवचें अशें विजय म्हणटा. पळय मरे मंत्र्याक काडप काय ना हो मंत्र्याचेर कारवाई करप हो ना हे आमचे बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट सांगता. हे हायकमांडा कडेन आहा आनी हायकमांडाचो मनीस जो कोण आयला तो म्हणटा ते आपल्या कडेन ना, ते बीजेपी प्रदेशाध्यक्षाच्या हातान आहा. सो हाजेरूच कळटा मरे तांचे कॉन्ट्रडिक्शन. ते एकमेकाचेर बॉल उडयतात. तांकां इश्यू हाताळपाचो ना आनी इश्यू हो न्ही. मंत्र्याचेर कारवाई करप हो गोंयाक इश्यू न्ही. तुम्ही कारवाई करा जाल्यार झक मारा. तुम्ही करप ते सगळ्यांक खबर आहा. इश्यू आज गोंयांत कितें आहा? गोंयांत इश्यू आहा की पब्लिकाक असो हेल्थ हजार्ड फेस करचो पडटा. मडगांव कोसळटा. आतां हांव मडगांव कोसळटलें म्हणून 2 वर्सां पयलीं म्हणटालो. ते तुमी म्हाका आसताले तुमकां दिसतालें हांव दिगंबर बीजेपीन गेला म्हणून हें म्हणटा म्हणून. आतां तेंच जावपाचें आहा. येदे व्हडलें लिस्ट आहा पळय 2 पडल्या 33 उरल्या म्हणून. सो अशा परिस्थितीन म्हाका दिसता सरकार गोंयांत आसा काय कितें हें पयलीं सरकारान प्रूव करून दाखोवंक जाय. नाजाल्यार ही इमर्जन्सी कामां कोणें करप ही सगळी पयलीं करूंक जाय आशिल्ली. हे आतां जातकर आमी धांवतात ते पळोवन सरकार आसा असो दिसत ना. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.